मुरगांव नगरपालिकेची पुलिशे बरोबर बेरेस्तारा दीस बसका जाली। वास्को शारांत लोक कचरो रस्त्यावयल्यान उडयतात, तांचेर कारवाय करपाचेर बसकेन चर्चा जाली, अशी माहिती पुलीस निरीक्षक नेलास्को रामपोजान सांगले। Throwing of garbage by the roadside. So in this regard, we will provide all assistance to the municipality, and if required, we will take action in 34 IP. They have promised to give us provide one vehicle. So let us see and do the needful later on. पुलिशेन नगरपालिकेक मदत करपाचे आश्वासन दिला। आता रस्त्यावयल्यान कचरो उडयतात तांचेर कारवाय करपा खातीर सोपे जातले, अशी माहिती मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान सांगले। आयज गार्बेज इश्यू हो सगळे वास्कोन वाडलो आसा, म्हणटरी हांवें आयज पुलीस ऑथॉरिटीक आपयल्ले म्युनिसिपालिटीन आनी तांचे बरोबर हांवें मिटींग घेतल्या। आमचे स्टाफूय आसले, चीफ ऑफिसर आसलो। आमी आयज मिटींग करून एक डिस्कस केल्लें आसा, एक डिसायड केल्लें आसा की गार्बेज आमकां सेग्रिगेटेड गार्बेज जाय, आनी जे पळय तुका डार्क स्पॉट्स आसा वास्कोन ते जे लोक भायले हाडून उडयता तांकां आमी फायन घालपाचें, आनी तशेंच पुलिसांक सांगलां की तांकां अरेस्ट करचें म्हणून। तरी म्हजो एक रिक्वेस्ट सगळे वास्कोकारांचे खातीर की सगळ्यांनी वास्को निवळ करपाचे खातीर गार्बेज जी आसा ती आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स आसा तांकां दिवची, भायर उडोवची न्ही। जर वास्को क्लीन करतले जाल्यार आमीच फाटल्यान लागून जायना, तुमचोय आमकां आदार जाय पडटलो। म्हणजे आमी सगळ्यांनी मेळून हे आयज एक स्टेप घेवचें पडटलें की गार्बेज ही भायर उडोवची न्ही, आनी जर कोणी उडयता जाल्यार त्या सिटीजनांनी येवन आमकां सांगचें, कोण पळयता ताणें की अमक्यानी उडयलें म्हणून आमी ताचेर एक्शन घेतलें। आयज हे आमकां हार्श तुका स्टेप घेवचें पडलें, कित्याक आमी लोकांक सांगत आसा इतले दीस की गार्बेज उडयनाका, पूण तो इश्यू वाडत आहा म्हणून आमकां आयज स्टेप घेवचे पडले। आनी आमकां पुलिसांनी सांगलां की PIनी सांगलां की ते आमकां सपोर्ट करतले ह्या बाबतींत।